हो सरकार झिरो टॉलरन्स टू करप्शन हे उतर दिवन गोंयकारांची मतां घेतलेली, पूण इलेक्शन काबार जातकर सत्तेर येतकर झिरो टॉलरन्स टू करप्शन विसरून ह्या सरकारान प्रचंडपणे भ्रष्टाचार सुरू केल्लो आसा वेगळे वेगळे माचयेचेर, आनीक सगळे मंत्री सद्याक भ्रष्टाचारांत गुंतलेले आसात. मायनिंगेचे जे लीज रिन्युअल आशिल्लें ताचेर आमी चीफ विजिलन्स ऑफिसर हाचे कडेन कंप्लेन केली, ताचे नंतर DIG कडेन कंप्लेन केली आनी तांकां सांगलें तुमी रजिस्टर करात, नाजाल्यार 5 दिसां भितर जायना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले. आयज आमी रस्त्यार येवन राज्यपाला कडेन मागणी केल्या की ह्या ऑफिसरां कडेन डायरेक्ट करात की सरकारा विरुद्ध जे भ्रष्टाचाराचे केसीस आमी घातलेले आसात, 2 आदलो मुख्यमंत्री आनी एक आतांचो मुख्यमंत्री, हाचेर ह्यो केसी बेगीनचे बेगीन रजिस्टर जावपाक जाय आनी तांचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावन लोकांक सत्य कितें तें भायर सरपाक जाय. हाचे पयलीं ह्याच लोकांनी ह्याच मनोहर पर्रीकरान गोंयांत वेगळे वेगळे तरेचे भ्रष्टाचाराचे नाटक करून आमच्या कितलेशे लिडरांचेर फटीच्यो केसीस घातल्यो, लोकांक घुस्पयले, लोकांक फटयले, पूण सत्तेर येतकर त्या एकूय केसीन ताणी खंयच्याच हितून कोणाक दोशी धरपाक शकले ना, ना तर ती खंयचीच केस ते प्रूव करपाक शकले ना. अशे तरेची ह्या फटींगपणाच्या सरकाराक जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता की जी लिजा रिन्यू केल्ली ती इल्लिगल आसात, म्हाका दिसता हांकां ही ख्यास्त ही जावपाकूच जाय. सो ह्याच बरोबर हांचो आयज सगळे आमी जे भ्रष्टाचार आसा ते आयज राज्यपालाक आमी सांगलां. आयज बाकीच्या सगळ्या उक्त्यांनी खुबशे उलयलां. SEZचे नाटक कशें करतात आनी सेटिंग करतात आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जावचे पयलीं 123 कोटी इंट्रस्ट फारीक करपाक सोदतात, कायद्यांक तरतूद नासतना असले इल्लिगली सेटिंग, इल्लिगल करप्शन करपाक हो सरकार गुंतलेलो आसा. मायल्स हाय आनीक स्पेसीस ह्यो ज्यो प्रायवेट बिल्डिंग्यो आसात थंय ऑफिस हायर करतात, लाखांनी रुपया सरकारचे थंय वयतात, म्हणजे कोर्टाक सुद्दां ते यूज करतात. सेशन कोर्टाचे थंय हायर केल्यात, कंस्ट्रक्शन स्लो केला कारण लाखांनी रुपया रेंट हांकां लुटपाक जाय म्हणून हे प्रायवेट बिल्डिंगी हायर करतात आनी हांगसर एक वेगळे तरेचे करप्शन सुरू केल्लें आसा. GSIDC म्हणजे एक होलसेल करप्शन पर्रीकरान गोंयांत हाडलें आनी एक वेगळे करप्शनाचे डेफिनेशन ताणें गोंयांक दिल्लें आसा. GSIDC आज गोंयभर वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट करतात. GICD 1200 कोटी पणजेन खर्च करता. स्मार्ट सिटी म्हणून जवळ जवळ 981 crores स्पेंड करता आनी इलेक्ट जाल्ली म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन फक्त 60 कोटी खर्च करता आनी तांकां लोक इलेक्ट करतात आनी हांगसर एक मनीस डिसायड करता इतले हजारांनी कोट. 180 कोटी 450 कॅमेरा CCTV कॅमेरा पणजे सिटींग बसोवपाक, जवळ जवळ 180 कोटी कसले भांगराचे कॅमेरा जावं ताका कितें भितर डायमंड घातलेले आसा हे फक्त मनोहर पर्रीकर आनी तेगे तो सिद्धार्थ गोकळूच सांगपाक शकतलो. रिजनल प्लॅन बंद करता, कॅन्सल करता म्हणून लोकांक आश्वासन दिलें इलेक्शना कडेन. जेन्ना आमी एक बरो रिजनल प्लॅन तयार केल्लो तेजे नंतर 7 वर्सां जालीं, रिजनल प्लॅन कितें चलता तें कांयच ना. त्या रिजनल प्लॅन ATM सारको हेणी 7 वर्सां यूज केली, जाय ते पेंट मारलो, जाय ते पयशे घेतले आनी ह्या रिजनल प्लॅनाचेर लुटले आनी आयज ते केस टू केस करपाक मुखार सरलेले आसात. TDR सारखे नवेन करप्शनाचे दुकान तेणी उगडी केल्लें आसा. काजिनो तो समुद्रान घालतले म्हणटाले, 7 वर्सां जालीं काजिनोचेर एक्सटेन्शना फाटल्यान एक्सटेन्शन. एक मंत्री आयज त्या सरकारान आशिल्लो तो सांगता की गोंयचो सरकार हो काजिनो चलयता म्हणून. बीच क्लिनिंग स्कॅम जवळ जवळ 15 कोटीचे स्कॅम हांगा जाल्ले आसा. राफाल स्कॅम जवळ जवळ 1,71,000 कोटी जितून मनोहर पर्रीकर डायरेक्ट इन्वॉल्व आसा आनी तेंचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इन्वॉल्व आसा. केटमाइन ड्रग्स जंय बीजेपीच्या ऑफिस बेरराच्या एक प्रिमायसिसाक 100 किलो केटमाइन सापडटा, भायली टीम येतात आनी ते सोदतात, पूण आयच्या गोंयच्या पुलिसांक आजुनी तो बीजेपीचो ऑफिसर खंय आसा, त्याचे इन्व्हेस्टिगेशन कितें आसा ते आजुनी गोंयच्या लोकांकूय खबर ना आनी कोणाकूच खबर ना. प्रोपोज ODPचेर आयज लायसन्स दिल्ली वयतात, एक वेगळे तरेचे करप्शन तितूंत सार जाल्लें आसा. CRZ जितून नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह स्वताक इन्वॉल्व आसात, त्या CRZचेर आयज कोस्टल जमनी आमचे विकपाचे वेगळे करप्शन तेणी सुरू केल्लें आसा. LED फिक्चर्स गोंयकारांक सांगले की बी रस्ते अर्धान जातले म्हणून,
आयज ते बिलूय अर्दान जाल्ले ना आनी LED लायटूय आयज चलना. एक वेगळे करप्शन. मेटा स्ट्रिपाची जी इंडस्ट्रियल झोनाची जमीन आशिल्ली ती केन्ना कन्वर्ट केली ही गोंयच्या कोणाकूच खबर ना. पूण ती जमीन ऑलरेडी कन्वर्ट जावन तांकां दिल्ली आसा. ट्युरिजमाच्यो प्रॉपर्टी 99 वर्सां 33 वर्सां लीज दिवपाचो व्हडलो अपघात, व्हडलें करप्शन ह्या BJPच्या सरकारान केल्लें आसा. अकाउंट डिपार्टमेंटाचे 8,000 भुरग्यांक फेल करपाचे वायट कृत करप्शना खातीर कारण पयशे घेतले ते भुरगे फेल जाले म्हणून हेणी सगळे 8,000 भुरग्यांक फेल केल्ले आसा. कोळश्याचे करप्शन म्हणजे एक सादें हे सुद्दां हेणी सोडलेलें ना. किंवा सरकार जो आसा तो बहुजन समाजाच्या विरोधी सरकार आसा अशें कार्य करता, अशें काम करता. गोंयचे जनतेक विठेक लावून ग्रांटेड धरता. आज गोंयच्या जनतेचो आवाज दामून धरपाचो प्रयत्न. आज GTDC आसा हाजेर एक म्हाका सांगीन दिसता तुमकां जे आमचे आयज रेजिडेन्सी हॉटेल आसात, टुरिस्ट हॉस्टेल आसात, जे 14 हॉस्टेलां भितर 2 हॉस्टेलांची बरी चलपी आसात. ते मिरामार रेजिडेन्सी आनी कोलवा रेजिडेन्सी सामकी प्रायम एरिया. दोन्ही एरिया पळयत जाल्यार 400-500 कोटीची प्रॉपर्टी. पूण ह्या सरकारान अवघ्या काही चिल्लर पयशा खातीर 42 कोटी आणि 12 कोटी अशें करून तेमी सगळ्यांनी 99 इयर्स लिजाक दिल्ले आसा. लिजाक दिवपूच म्हळ्यार विकल्याकच जमा. सरकार एक सायडीन सांगता पयशाची कमतरता ना. कमतरता कोणाक ना. डेव्हलपमेंट ठप्प आसा पूण कमतरता तांकां ना. कित्याक करप्शन करून ते फाटले वाटेन पयशे खूब कमयतात. प्रत्येक डिपार्टमेंटाक करप्शन चालू आसा आनी अशे पद्दतीन हे करप्शन असल्या कारणांनी आयज आमकां रस्त्यार येवपाची पाळी आयिल्ली आसा. आमी आनी एक गव्हर्नरा कडेन म्हणलें आसा की आमी 5वें निवेदन हें आमचें 3-4 निवेदन दिले आमी फक्त आमदार आनी पार्टीचे लोक येवन दिल्यात. आयज आमी हें निवेदन दिल्या बरोबरच आमी हजारान लोक आमचे उदे आसात पूण आमी अजुनूय शिस्तबद्ध आसात. अजूनय आमी असली हें केल्लें ना, अंधाधून केल्लें ना की अशें केल्लें ना की आमी हांगा हजारान लोक आसा हजारान लोक घेवन आमी काबोचेर या आनी खंय मोडतोड करुया अशे प्रयत्न केले नात. कित्याक आमी शिस्तबद्ध हांगा रॅली काडली आसा. शिस्तबद्ध आयज भव्य वाग जागोर आमी केल्लो आसा. आमची अजूनय विनंती आसा सरकारान खंय तरी लोकांचें पळोवचें. सरकारान खंय तरी सिरियसली घेवचें. ग्रामीण भागांनी पळयात आयज सादी बारीक बारीक कामां सुद्दां जायनात पूण मोठे हे दिसता ते जातात कित्याक ताचे फाटल्यान करप्शन आसा. पूण जे करप्शन करून जे तेंची झोळी भरपाक शकतात, ज्या कामांतल्यान तेंची तिजोरी भरूं शकता असली कामाक ते प्रोत्साहन दितात. बाकीचे कामां कांयच करनात. जे करप्शन आता ऑर्गनायज जाल्लें आसा. इट इज ऑर्गनायज करप्शन. तेन्ना ओपनली सांगताले एक जॉब कोण दिता पयशे दिवपा पडले हांव म्हण कोणाको दिता तें सांगना आसलेले वो कोण घेतात पूण टिच्या पडले हांव कितें म्हण ओपनली सांगताले. पण आता भावानो ऑर्गनायज जाल्ले आनी कितकोन ऑर्गनायज जाल्ले आसा तें हांव तुका सांगूंक सोदतां. आता तिजोरेक आमचे पयशे ना. गोंयच्या राज्यान फिनान्शियल डिफिकल्टी येयली आहा. इकॉनॉमीक क्रायसीस जाल्ले आसा. आमची सरकाराचे तिजोरीक पयस ना. आनी तूं म्हटलें हुंयच करप्शन हुंयच पयशां करप्शन. करप्शन म्हळ्यार पयसो पयस करपाचें. कोणाक नाडू न्हू कितें करूं न्हू वो सरकाराची तिजोरी हावन जो जितलो तिजोरेक कमी देखून पयसा तोळोय तो पयसो खावपाक ऑर्गनायज करप्शन केल्लें आसा. एक उदाहरण दिता तें म्हणल्यार आमची हायवे नॅशनल हायवे सगळ्यांक खबर आहा ते पोती घेवन सगळे ते गार्बेज बुंजायताय. आमकां दिश्टी पडटा पोती आनी प्लास्टीक पोती आनी गार्बेज घाताय त्या सायडीन दवरताय कोण कलेक्ट करता कोण पंचायता ती गार्बेज थिंग पोता. पण आतां हे दिसांनी वो कितले फाटल्या दिसांनी हांव चोयता कितलीशी गार्बेज आखी हायवेचेर वो मेजेची स्ट्रीक रोड आहा तेजेर पडली आसा. आतां ती कोण कोता खंयचें डिपार्टमेंट तें कोता. तिका एक GSIDC म्हणून डिपार्टमेंट आहा गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. जेन्ना आमी मंत्री आसतना तेन्ना आमी सांगिल्लें इज अ स्पेशल पर्पज व्हेकल फास्ट डिलिव्हरी व्हेकल. सरकाराक तरी कितें बेगीन करपाक जाय प्रायोरिटीचें करपाक जाय तें व्हेकल आमी उजार करतले. पूण हें GSIDC तो कचरो काडपाचें डिपार्टमेंट तें काम करता. आयज तो कचरो कितलो पडलो आसा कितले पयशांचो टेंडर दिला कोण तो मॉनिटर करता कितले पयशे तेजे फारीक केले कितले पयशे थिंगा मोडटा सरकार तिजोरेक पयसो ना पूण हितूंतल्यान ते पयशे व्हांवात वयता. रस्ते ना लायट ना सारके जायना आनी वयल्यान 24 तास उदक दिता म्हणून सांगले. चायकाचे पयशे हाडले जपानीच्यान थंय कितें वानगडी जाल्यो. आतां जे हे पॉलिटिशियन जे मंत्री उलयताले
पुर्तुगेज सालासार पुर्तुगेज आनी कितें पुर्तुगेजांनी येवन हांगा माफी मागपा जाय ते मनीस आयज तेंचे कडेन एग्रीमेंट करता वॉटर सप्लायची उदकाचे पासून आमकां उदक मेळना पायप फुट्टात बेगीन एग्रीमेंट सायन जावपा लागून प्रेशर वाडयतात पायप फोडप म्हणजे उदक आमकां सगळ्यांक उदक ना म्हणून आमी करप कितें पयशे आमचे आसा हजारांनी कोटी आसा ते पयशे खंय लोकांचे पब्लिकाचे पयशे गरीब लोकांचे पयशे गांवाचे पयशे ते खंय गेले तुमी कितें करतात कित्याक पूल बांदपाक जाय आशिल्लो आमकां पूल बांदपाक गरज नाशिल्ले की लाखांनी कोटी गडकरी कडेन आसात ते गडकरी लाखांनी मोठी मोडू आशिल्ले तांकां आमकां 2 पूल आशिल्ले आमकां येवटे मातशें सारकें केलें जातालें तें मांडवी नदीचेर 2 पूल आशिल्ले तिसरो पूल करत पयलीं काय दक्षिण गोंयांतले हॉस्पिटल पयलीं जावपा आशिल्ले हे काळजा हात घाला आनी विचारा काणकोणच्यान ज्या मनशाक हाडटात बरो ना जावन किंवा एक्सिडेंट जावन ताका हॉस्पिटल ना ताका पणजे हाडचो पडटा आनी म्हणून हो तिसरो पूल बांदपाच्या जाग्यार गेल्ली 7 वर्सां हे दक्षिण गोंयचे सगळे दक्षिण गोंयच्या लोकां खातीर जाय आशिल्ले गरजेचे प्राण वाचोवपी असे हॉस्पिटल आज वचून तयार जायना सुप्रीम कोर्टान वचून स्टे हाडली आनी ऑगस्ट म्हयन्यांत जेन्ना सुप्रीम कोर्ट फायनल डिसिजन दिवपाचें आशिल्लें त्या वेळाचेर IDC आनी गोंयचें सरकार डिसिजन घेता की तांकां 132 कोटी जाग्यार 124 कोटी जाग्यार 256 कोटी दिवचे म्हणून पयशे कोणाचे जागो गोंयकाराचो 10-12 वर्सां जागो आनी ऑक्युपायड करून दवरलो कांय करपाक दिले ना लोकांक हो जागो जर प्लॉट्स करून विकिले आज कितलेशो इंडस्ट्री ह्या जाग्यार उबी रावता आशिल्ल्यो आनी 256 कोटी दिवपाचो डिसिजन घेतलें सुप्रीम कोर्टान एफिडेविट फायल केलें आनी सुप्रीम कोर्टान डिस्पोज ऑफ केलें हो भ्रश्टाचार हे 132-33 कोटीचेर गोंयच्या प्रजेचो हक्क आसा दियात त्या जाणट्यांक 2,000 रुपया म्हयन्याक दिता ते तांकां 5 म्हयन्याचे आडावन दवरनाका नाका तांकां पावटी मारपा लायनाका लोकांक जो गेल्या 1-2 वर्सांत त्रास जायत आयला बेकारी 60,000 लोक डायरेक्ट बेकार जाल्ले आसात मायनिंग बंद जावन त्या भायर नवे उद्योग येवंक ना बेकारी ही तरणाट्यांक सुद्दां लागू पडलेली आसा हांव जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर आसलो तेन्ना बीच क्लिनींग म्हणटा ती 80 लाख नॉर्थाक आनी 80 लाख सावथाक आसली आनी तिवूय सुद्दां कशी आसली की ते धाकटे ग्रूप करून लोकलांक दिताले कलेक्शन करपाक टेंडर करिनासले टेंडर करी पूण ते लोकल लोक आमचे गोंयकार करी पूण जेन्ना आमचे 12 सालान आमी BJP सरकार 13 सालांनी येतात हेंच्यांनी तोच 7 आनी 7 14 कोटींक गेलो हे 14 कोटी सावथाक 14 कोटी नॉर्थाक आनी कलेक्ट कोण करता जे 80 लाखान दिले तेच लोक कलेक्ट करता IPP एक नवी व्हेकल गेली मनोहर पर्रीकरान बरो हुशार तो करप्शन म्हणते मग मनोहर पर्रीकराक शिकपा जाय सगळे लोक सांगता तो नॉन करप्ट म्हण IPP जो तर जाली ही मनोहर पर्रीकरा अंडर जाली आणि ही IPPचेर खंयच्या जाग्यार वचून कितें बांदपाक जाता हो कायदो काडलो आणि एक केस सुटकेस कोण IPPचो प्रोजेक्ट दिलो आणि एक केस एक सुटकेस कोण बारीक हॉटेलां दिली रिजनल प्लॅन ना टाउन प्लॅनिंग ना पंचायत ना काय ना हांव एकू मागता जरी तर बाब मनोहर पर्रीकर आयकता वो तेगे मिनिस्टर आयकता जाल्यार एकूच काम कर IPP क्लीन आहा म्हूण सांग IPP आम कसलो प्रोजेक्ट भायर कसलोच प्रोजेक्टाचेर करप्शन केलें ना म्हूण सांग आनी हांव तेका नेक्स्ट डे दाखयता खंयच प्रोजेक्टाचेर करप्शन केलें तें आम्ही आज तुम्ही जे हांगा जमल्या त्याचा जो उद्देश असा त्याचा एकच उद्देश असा ते गोंयान जी ICU सरकार जे ICUन बसून जे सरकार चलयता ही भ्रष्ट सरकार याका उमटून गोंयांतल्यान दिल्ली धाडपाचो टायम येल्लो कडेन आसा आणि गोंयान आणि हे जे आमदार तुमच्या आशिर्वादान गोंयान जे जिखून येयल्ले तांकां परतून एकदा गोंयची असेंब्ली धाडून तुमची आणि आमची कामां करपाक तांकां संधी दिवपाची गरज आसा
हांगा जायते पुलीस, जायते गव्हर्मेंट सर्वंट, जायते पेरंट्स आयज लोक हांगा जमले आसा. जे ट्रान्सपोर्टेशन जाता आयज, आनी आयज गोंयांत ट्रान्सपोर्टेशन कितें जाता? आयज गोंयांत सगळ्यान व्हडले स्कॅम ट्रान्सपोर्टेशन जाता. ते आसा ट्रक, आनी ते ट्रक आसा फॉर्म्युलिन ट्रक्स, आनी ते 1 आनी 2 न्हू, दिसाक 200 ट्रक गोंयांत जे आसा हे हायवेच्यान गोंयचे जनतेचे मदीं येता. आनी आयज जेन्ना एक बापूय, जेन्ना एक आवय आपल्या भुरग्याक व्हडलो करता, ताका कितलें दुख्ख लागता. एक स्कुलान एक भुरग्याक एक टिचर थापड मारीत जाल्या पसून आमची आवय, आमचो बापूय त्याचे गाडयेन ते टिचरीक वचून विचारता की तुवें म्हाज्या भुरग्याक हात कित्याक लायलो. आनी जेन्ना आमच्या भुरग्याक आमी कोणाक थापड मारपाक दिला, आयज हे फिश माफियाज आमचे गोंयच्या भुरग्याच्या पोटान फाटली 10 वर्सांनी पॉयझन घालता. आनी तुमकां दिसता की आमी काँग्रेस पक्ष, आमी गोंयचे युवा हे गोंयचे माफियाक ओगी रावतले? केन्नाच रावपा ना. गोंयकारपण सांबाळपाक म्हणून पर्रीकर दिल्ली डिफेन्स मिनिस्ट्री सोडून हांगा आयिल्लो. खंय गेलो तो पर्रीकर? आयज फाटल्या दारांतल्यान येवन सरकार केलो, घोटाळा केले, घोटाळ्याचेर घोटाळा. प्रत्येक आमचो आयज मिनिस्टर MLA आसा पळय ते आयज तुमकां एक करप्शनाचे बाबतींत सांगतले. पूण सांगपाचें म्हणल्यार भारतांत आमच्या देशांत खूब सायंटिस्ट दिल्यात, व्हडले सायंटिस्ट. पूण मेन सांगपाक सोदता तुमकां जे BJP पक्ष आसा भारतांत आनी स्पेशली गोंयांत आनी तांचे मिनिस्टर आसा ते जाल्यार इन्व्हेंटर जाल्ले आसा. तांचे कडेन जाल्यार PhD डिग्री आसा. कसली? स्कॅन्डल्सांची. तांकां PhD डिग्री दिवपाक जाय करप्शनाची. दिलीप पारुलेकर जो टुरिझम मिनिस्टर आशिल्लो ताचेर कंप्लेन घातलेली हेणे रोहन कावंटेन, जो तेन्ना तांच्या बरोबर नाशिल्लो. आनी तेन्ना लोकयुक्तान कळून आयले, आपलो वोटीक दिले की होय घोटाळा आसा, होय स्कॅम आसा, होय स्कॅन्डल आसा म्हणून. आनी लोकयुक्तान सांगले की हे आमी काडुया जजमेंट, हे जे आसा CBI कडेन दिवया म्हणून. CBI कडेन दिता म्हणून तारीख पे तारीख पर्रीकर दीत रावलो. वाय डीड पर्रीकर didn't take action? Why didn't Parrikar, BJP Sarkar didn't give it to CBI? Is it because that agency was given to Parrikar's elder brother Avdut Parrikar? 8,000 आमचे तरणाटे पयशीं पोस्टा खातीर ते एग्जामीक बसले. एकलोय पास जावंक ना. कित्याक गोडये यांच्या सांगले ते भशेन तांच्या पार्टीचे मनीस नाशिल्ले. ओ जे कलेक्शन एजंट जे आशिल्ले तांणी कलेक्ट करूंक पावूंक ना, देखून सगळे 8,000 भुरग्यांक फेल केल्ले आसा. हांव विचारतां, BCom केल्ले, MCom केल्ले, MA केल्ले, सगळी युनिवर्सिटी कित्याक शिरीक पडनात? तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां सगळो सिलेबस करिक्युलम चेंज करात आनी जे भुरगे एग्जामीक पास जातले तसलो करिक्युलम घाल्यात आणि आमचे भुरग्यांक हे भशेन कोणशाक उडय नाकात. सप्टेंबर 2012 पासून गोंयचे मायनिंग कंप्लिटली बंद जाल्ले आसा. आनी हे केले कोणें? मनोहर पर्रीकरान मुख्यमंत्री जाल्या बरोबर ही ऑर्डर काडली. आज रातच्या 12 पासून मायनिंग बंद. कित्याक मायनिंग बंद तो सांगतलो 35,000 कोटी रुपया ह्या आमच्या भावांनी मंत्र्यांनी लुटल्यात म्हणून. आज 6 वर्सां जाली. त्या 35,000 कोटींतले 35 रुपया तूं कित्याक भायर काडूंक शकलो ना? हो प्रश्न ह्या पर्रीकराक विचारपाक जाय. आमी भाजपाच्या सरकाराक विचारपाक जाय. गांवांनी जर आमी जेन्ना भोंवतात तेन्ना पळयता गरीब धाकटे लोक, कोणे गाडो घातला, कोणे हॉटेल घातलां, कोणे गाडो विडी विकता, सिगरेट विकता, कोणा कडेन ट्रक आसा, कोणा कडेन मोटरसायकल आसा, कोणा कडेन बार्ज आसा. ह्या सगळ्या लोकांनी रिणां काडलीं. 2-2.5 लाख लोक आज बेकार गोंयचे पडल्यात. एक फॅमिली तुम्ही जर धरली तर गोंयचो अर्धी जनता आज बेकार, काम ना, धंदो ना, पोट्याक काय ना. ही परिस्थिती आज आमच्या खेडेगांवांनी जाल्ली आसा. अशें करपी सरकाराक खेस्त कितें दिवपाक जाय? सुप्रीम कोर्टान ज्या वेळार प्रकरण पावलें त्या वेळार तांकां विचारलें, सुप्रीम कोर्टान सरकाराक विचारलें, तुम्ही अशी ऑर्डर काडल्या उपरांत तुमच्या देशांतल्या दिल्लीच्या केंद्र सरकारान एक हुकूम काडलो की ह्यान फुडें सगळ्यो मायनी ज्यो आसात त्यो ऑक्शनच्या रुपान मायनिंग करचें म्हणून हुकूम काडलो. 2-2.5 वर्सां हो हुकूम केंद्र सरकारचो सगळ्या जनतेक खबर आसा.